वीजमंत्री सुधीर ढवळीकर यांच्या हस्तुकी सोमारा नंदनवन फोंड्याच्या 11 kV पॉवर ट्रान्समिशनच्या लायनीच्या सेक्शनलायझराचो रिमोट कंट्रोल लॉन्च केला। पयली एरियल बंच केबलाच्या बाबतीत दुरुस्ती खातीर फीडर बंद करतना पुराय लायनीक वीज कापून उडोवची पडटाली। आता सेक्शनलायझरा वांगडा पुराय लायन बंद पडचे बदला फक्त एक लायन बंद जातली। फक्त SMS टॅप केल्यार हो स्विच चालू आणि बंद करूं येता। गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयान हे साधन तयार केला। एक म्हणजे आता जो बंच केबल एरिया जी आमची आसा ती ऑलमोस्ट जवळ 245 किलोमीटर आसा। ह्या बंच एरियान जी केबल आसा त्या केबलीक खंय जर फोल्ड जालो जाल्यार आमकां ती सगळे कडेन पळोवची पडटा। म्हणजे ज्या समज एक 25 किलोमीटर बंच एअर आमी केबल घातल्या आनी खंय एक कडेन जर फोल्ड जालो जाल्यार आमकां ती 25 किलोमिटरूय चॅक करची पडटा। बिकॉज ऑफ दीस आमचो प्रॉब्लेम कमी जाता। ज्या कडेन जी गोश्ट घडटा ती आमकां कळटली। एका फिडराक सादारण 25 ट्रान्सफॉर्मर आसता। त्या 25 ट्रान्सफॉर्मर आमी कितें करता, एक फिडर बंद केले बरोबर 25 ट्रान्सफॉर्मर गेले, थंय सगळे कडेन काळोख जालो। एक फिडर बंद केले बरोबर तो आमकां करपाक मेळना। आमी हे आमकां डिटेक्ट जाले बरोबर जितले ट्रान्सफॉर्मर आमकां बंद करपाक जाय तितलेच ट्रान्सफॉर्मर बंद करपाक शकता। फिडर बंद करपाची गरज ना। आज आमचे कितें जाता, एक कडेन खंय जर 50 किलोमिटराचेर 10-15 ट्रान्सफॉर्मर आसता जाल्यार आमकां ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर बंद करून मुखार चॅक करचें पडटा। तें आमकां करपाची गरज एक जातलें। तातूंत सेव ऑफ टायम जातलो। सेव ऑफ टायम म्हणजे कितें, जे गोश्टी आमकां एक तास लागता, 2 तास लागता, ही गोश्ट आमकां 5 मिनटांत कळटली। फुडले 5 मिनटांत आमी त्या इंजिनियराक कळटले आनी ताजे फुडले 5 मिनटांत वी कॅन स्टार्ट करता। But don't you think so? It's risky, sir, because this is an SMS service and what about the hacking? It is not a risk. It will go to each and every engineer as per तांणी जें कितें सांगलां त्या फोनार नंबर त्या फिडराचे जितले इंजिनियर आसतले ते स्टेशनाचेर बशिल्ले आसतले तांकां सगळ्यांचे मेसेज